गोय सरकार फाउंडेशन पावण्यार नवे शिक्षण धोरण 2020 लागू करता। त्या खातीर फाउंडेशन कोर्साक अर्ज करपाक सरकारान उलो मारिल्लो। आता मेरेन खात्या कडेन सुमार 400 अर्ज आयल्यात। उत्तरेंतल्यान 150 अर्ज जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान 153, 97 अर्ज सेंट्रल गोंय सेंटरांतल्यान पावल्यात। लास्ट डेट आमी 15 जून दवरिल्ली, ती आमी एक्सटेंड केली आता। अजून पर्यंत 400 परस चड लोकांनी रजिस्टर केला आनी 120 सुमार सोसायटीनी ते पेमेंट बी फूल केला। सो पूण हाजे फुडें ते आमचे ओपन उरतले आनीक 1-2 म्हयने तरी पळोवपाक। कित्याक आमी कट ऑफ डेट बरी फुडें दवरल्या, मे 2025 कट ऑफ डेट आसतली। तातूंत आतां रजिस्टर केला आनी फूल पेमेंट केला तांकां परमिशनाक आमी प्रोसेस करतले। सगळें ऑनलायन जातलें। आमचे मनीस आसा ते वचून थंय फोटो काडटले, विडियो काडटले आनी मागीर तांकां बेज्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तांकां परमिशन दितले। सो परमिशन दितकीर मागीर परत तांणी जशें ते पयलींच्यान फुडें जाता तशें परमिशन मेळटकीर रेकग्निशनाक एप्लाय करचें पडटलें आनी हे फाउंडेशनल लेवल 1, 2 आनी 3 जातले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार।